बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोत तुमचेय सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्यानो, आयच्या मिसाचो विशय जाकार्यासा भाशेन दुबाव पोसावन देवाची येवजण मानून घेवया. जेजूचो जल्म समारंभूंक तयार जाताना आयज पवित्र सभा आमकां एक नमुना दिता. बागेवन जाकार्यास जो सुरवातेक दुबावलो पूण उपरांत देवाची येवजण मानून घेतली. ताचे भाशेन आमी आमचे दुबाव पयस करून देवाचे बरे खोबरेक आमची काळजां उक्तीं करुया. आमच्या जिवितांत कितें बरें तें देव जाणा देखून ताचेर पातयेवन जिवया. ह्या मिसांत देवाची येवजण स्विकारूंक आमकां बळ मागुया. मोगाच्या भानू आनी भयणीनो, ह्यो चिंतना आमच्या मनांत धरून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना सुरवातेक आमचीं पातकां ओदी करून दुबावाचीं पातकां देवा मुखार घालुया आनी भोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारेक सगल्या देवदूतां आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, मनशा सोयबान तुज्या अनंत पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो. अनंत आनी सोर सोक्तीबोन जावनूय आंकवार मारेचे उदोरी तो असोक्त मनीस जालो आनी आमचे मदें जिवंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ चाकरांक तुजी काकलूत मेळूं म्हूण मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. मलाक्यास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोम्याक तूं सोदताय तो अवचीत देव मंदिरांत भितर सोदतलो आनी ज्या कोराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय होय तो येतलो अशें दोलबारांचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत? तो जावन आसा शेतीचे आकटे आनी धोब्याचो खार. रुपें नितळ आनी निर्मळ कोत्तोल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुता धुवांक तो निर्मळ कोत्तलो आनी तांकां रुप्या आनी भांगारा वरी निर्बेल कोत्तलो. आनी तेन्ना
ती पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो बेटोवण्यो कोत्तोली. जशें मागा आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुजल्याची बेटोवणी सर्वेस्पराक मानतोली. सर्वेस्पराचो वोड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलो. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडोनो जावंक तो आवय बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब हे पोरी जातलो. तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सोगली म्हणुया. तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखू दी सर्वेस्परा, तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जबाब. तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा, खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता, दुर्बल्यांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो करार सांबाळटोल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटोल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भक्ती कोत्तोल्यांक सर्वेस्पोर आपले कालीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो ओळख दिता. जबाब. तुमच्यो तोकलो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. शुभ वर्तमानांक सोगली उबी रावया. पोरजांचो राजा तूं आनी पवित्र सोबेचो बुन्यादीचो फातोर. तुवेंच मनशाक मातयेचो केलोय, ताची सोडवण करूंक घे. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थाय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजा सामारी आनी सोयरी धायरी तिका परबी दिवंक आयली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियास म्हण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताचे आवय उत्तर घालून म्हणाले, ताका जुवांव म्हण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणी तिका सांगितली, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणीच ना. तेदना ताका कोण नांव दवरचे गाय म्हूण ताच्या बापायची खोशी काडून ताणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारले. आनी ताणें फळी मागून घेवन तिचेर बरयलें.
ताचें नांव जुवांव. आनी सगळीं अजाप जाली. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची स्तुती करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदेयाच्या आख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो आयतकल्यांनी त्यो आपल्या मनान गिरवून म्हणाले, हो भुरगो कसलो उतरतलो तुमकां दिसता? आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे थंय आसलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका ख्रिस्त. प्रिच्या भावनो आनी भयणीनो, आमच्या नियाळाक आयचो विशय जाकारियासा भाशेन दुबाव पयसावन देवाची येवजण मानून घेवया. ह्या विशयांत कांय मुड्डे आमच्या दोळ्या मुखार घेवया. पयले सुवातेर दुबाव. दुबाव म्हणल्यार कितें? दुबाव म्हणल्यार एके वस्तूची पूर्ण आनी सामकी आमकां खात्री नासप. वय न्हयशें अशीं दोन मनां आमच्यान जातात. खरी वस्त काय फटकिरी वस्त ह्या विशीं आमकां खरेपण मेळना. अश्यो वस्तू आमच्या जिवितांत दुबावाच्यो जायत्यो वेतेक आमच्या मनांत उपजतात. सगल्यांक आमकां सोयबींच दुबाव आसा. हो दुबाव आमच्या मनीस सोयबाचो एक वांटो, आमच्या मनीस्थितीचो एक भाग. सगळे आमी दुबावता. जायते फावट आमच्या जिवितांत जायत्या भासांचे दुबाव उप्रासतात, जावं देवाच्या अस्तित्वाचेर, जावं पवीस सोबेचेर, जावं पवीस सोबा शिकयतात त्या स्वतांचेर, आमच्या भावार्थाच्या गुटांचेर, जावं तोरांतोरेचे दुबाव आमच्या जिवितांत येतातूच. आमी तर पवित्र पुस्तकांत आदल्या तेस्तामेंतांत तशें नव्या तेस्तामेंतांत नदर मारल्यार जायते आमकां थंयसर मनीस मेळटात जे आपणाच्या जिवितांत तांणी दुबाव अनुभवलो आनी ते दुबावले. हातूंतलो एक आमकां दोळ्या मुखार मेळटा मुइझेस. जेन्ना मुइझेस हो इस्रायलकार आसलो, ताणें इजिप्तकार आसलो, ताणें आपणाच्या ह्या गांवांत एका इजिप्तकाराक जिवेशी मारलो, खून केल्लो आनी मागीर तो फारावाचे भिरांतीन मिदिना हांगासर तो पडून गेलो आनी हांगा तो आपणाचें जिवीत करतालो आनी हांगासर तो गवंडीकपणाचें काम करतालो, म्हणजे हिंड राखपाचें काम करतालो. अशें काम करतना एक दीस ताका देवाचें दर्शन पडटा. हें दर्शन एक उज्यान लासतलें आगटें जिलकूट, हातूंत तो देवाचो आवाज आयकता, देवाचो ताडो आयकता. देव ताका उलोवन ताका आमंत्रण करता आनी म्हणटा, मुइझेस परत इजिप्ताक वच आनी म्हजे इस्रायल परशेक तिका सुटका दी. मुइझेस खरेंच जेन्ना ही देवाची येवजण ताका कळीत जाली, दुबावलो. कोण भाशेन एक खुणी मनशाक जाणें खूण आडाल्लो त्या मनशाक देव विंचून काडटा, जावंक हातियार, जावंक एक फुडारी आपणाचे परजेचो. आनी जरी मुइझेस जायतो वेळ ह्या देवाचे येवजणेचेर दुबावलो, तरी ह्या दुबावा मदें ताणें आपणाच्या जिविताक एक हेतू आसा अशें म्हणपाचें ताणें वळखून घेतलें आनी ताणें देवाची येवजण स्विकारली आनी जालो फुडारी इस्रायल परजेचो. म्हणजे दुबावांतल्यान ताणें मारलें पावल देवाचे पदवेच्या विस्वासाचेर आनी भावार्थाचेर. अशेंच आमकां आज एक शुभ वर्तमानांत जोडें दिश्टी पडटा, तें म्हळ्यार जाकारियास आनी इजाबेल.
हेंच आमकां चित्र जें ह्या जोड्यांत दिश्टी पडटा म्हणजे जाणटे पिरायेर पावलोलीं मनशां कोण भाशेन देव तांचें सगळें एक अशापीत भुरगें तांकां फावो करता हें चित्र आमकां आदल्या तेस्तामेंतांतूय मेळटा जंय आब्राम आनी सारा जाणटे पिरायेर पावलोलीं आनी तांकां भुरगें बाळ नासलें तेन्ना देवान तांकांय एक भुरग्या बाळाचें उतर दिलें आनी तें खरीच वेळ पावतूच तांकां हें भुरगें जल्मशें केलें इसाक हो भुरगो तांकां जल्मलो जेन्ना ही येवजण देवान आब्रामाक कोडीत केल्ली तेन्ना आब्राम सोरपोट पडून आसूंक लागलो कोण भाशेन 100 वर्सां पावलेल्या दादल्याक एक भुरगें जावंक शकता कोण भाशेन आपणाची पतीन सारा 9 वर्सांची पावलोली गोरबेस जातली ही सगळे दुबाव तांच्या मनांत आसलोले पूण तरी आसतना ही देवाची येवजण म्हूण तांणी मानून घेतली ओळखून घेतली आनी ते येवजणेक तिणें पाडो दिलो देवा मुखार ती दवरवंत रावली आनी नेमलोल्या काळार तांकां भुरगें फावो केलें असलें चित्र आज एलिझाबेथ आनी झाकारियासाच्या जिवितांत आमकां दिश्टी पडटा झाकारियास वेवसायेन यादनीक आसलो आनी तो जेन्ना टेंपलांत काम करतालो ताका दूत येवन देवाचें दर्शनाची खबर सांगता एक कोळोवणी ताका घालता कोण भाशेन ताका एक विचित्र तरेन पूत जल्मतलो ती जाणटे पिरायेर पावलोलीं आनी हो झाकारियास ह्या दुताचीं उतरां आयकून दुबावता हें आपणा सगळें कोण भाशेन घडटलें अश्यो चिंतना ह्या झाकारियासा मनांत येतात आनी त्या खातीर ताणें विस्वास दवरूंक ना त्या पासत देव ताका मनो करता आनी जशें शिव वर्तमानांत आमी आयकलां जेन्ना ताचें पुताचें नांव घालपाचो वेळ आयलो ताणें जेन्ना फळयेचेर जुआंव म्हूण नांव बरयलें तेन्ना ताची जीब सुटली उलोवंक लागलो मोगाच्या भयणांनो आनी भावांनो दुबाव कोण भाशेन पयस करचें झाकारियास आमकां शिकयता आमी देवाचेर विस्वास आनी भावार्थ दवरूंक जें कितें आमचे कडेन देव मागता जें कोणें देव आमचे कडेन येवजिता तें आमी वेव्हारांत घालूंक आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक गरज आमकां ही देवाची येवजण म्हणल्यार कितें कोण भाशेन ही देवाची येवजण आमी दुसऱ्यांक पावयतल्या परगडटल्या आमी सगळीं ह्या जाग्यार एकटोलीं आसाव जंय ह्या माटवांत आमी पडयता आमकां देवाची येवजण तोकट्याचेर घातलेली आसा शिव वर्तमानाचे परगटणार आमी देवाची बरी खबर परगटपाचें काम हें जावन आसा देवाची येवजण आनी हीच येवजण भाग्योन फ्रांसीस शावेरान आपणाच्या जिवितांत कोतकोत्यान बरोवन तोडीक लायली पयसतान इतल्या आमच्या गांवांत पावलो आनी देवाची बरी खबर ताणें कोतकोत्यान परगटली ताका भितोयलें बोड म्हणल्यार जावन आसलें मागणें दुबाव धरिनासतना काळजीदारपणान आनी सगळ्या आडकोडींक फुडो करून भाग्योन फ्रांसीस ही देवाची बरी खबर परगडटा तर आमकां झाकारियास तशें हो भाग्योन फ्रांसीस शावेर दवरतात देख कोण भाशेन आमच्या दुबावा मदें आमी भियेनासतना आनी देवाचेर विस्वास धरून आमी बरी खबर परगटूंक तर जेन्ना आमकां दुबाव उप्रासतात तरां तरेचे आमकां हातियार आसा तें हातियार म्हणल्यार मागणें जायते सांत भोग आपणाच्या जिवितांत दुबावांक सांपडले पूण तेन्ना तांणी अदीक करून मागण्या उदेशी ह्या दुबावांचेर जैत वेलें नियाळ करून आनी जायतो वेळ देवा मुखार आपणाचें एके भाशेन वस्कोताय दाखोवन तांचेर ताणें जैत वेलें तर मागणें आनी नियाळ जावन आसा आमकां हातियार आमच्या दुबावांक आमी पयस करूंक आनी देवाचे येवजणेक आमी वेंग मारूंक तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना मागुया सान फ्रांस्काचे उदेशी मदतीन आमकां दी म्हूण एक कडक भावार्थ आनी विस्वास देवाचेर आनी देवाची येवजण आमी वेव्हारांत घालूंक
आनी शार्ती पावूंक आमकां बोर दी म्हूण ह्या मिसांत मागुया. उबी रावया. प्रिच्या भावनो आनी भयणीनो, देवाची मोगाची फामील कशी ह्या अवतरा भोंवतणी आमी एकटोली आसा. आमचेर जेन्ना दुबाव उप्रासतात आमच्या मनांत ते पयस करूंक आमकां एक गोट बाबाड दी म्हूण ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडारी मालाकी प्रवाद्यान सांगलोले पोरी भांगरा आनी रुपया भाशेन नितोल जावंक आनी देवाची बरी खबर उर्बेन पोरगोटूंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या बोडा मोगान आमच्या मागण्यान कामी बापा. दुबाव आनी निराशीपण अणभवतल्यांक जाकार्यासा पोरी कुशालकाय आनी देव आपली येवजण सोपूर्णायेक पावयता ही खात्री मेळूंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या बोडा मोगान आमच्या मागण्यान कामी बापा. भुरग्यांचे देणे आशेतोल्यांक एलिझाबेथीच्या जिविता वरवीं बुजवण आनी बोरवासो मेळूंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या बोडा मोगान आमच्या मागण्यान कामी बापा. हांगासर एकठांय जातोल्यांक संतोषाचे आनी दिनवासनेचें कालीज फावो जावंक आनी तांणी सोदांच देवाचे कुशे पोरमोणे चलोवंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या बोडा मोगान आमच्या मागण्यान कामी बापा. सर्वीच्या मोगाळ बापा, ही थोडी मागणी आमी तुका विस्वासान उबारल्या ती तूं आयकून घे आनी ह्या मागण्यांनी जें आमी मागलां तें आमकां मेळुशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांत तें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लायके पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भोक्ती सपूर्णायेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें भोगसणें आमकां सपूर्णायेन मेळूं आनी आमच्या सुरवंडाराचो झोल्म शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी समोरुंबूंक पावूं. हें आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां व्हरत्या मोगान कोरमारेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखाणीची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोळबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolmaranzo सर्वेस्पोर तूं, स्वर्गानी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगोरुया. तुझ्या कुसारांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. बापा, आख्खे प्रिथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळणी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळणी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर प्रिती मोगान तिका वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्म दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक जेजून शिकयल्लें मागणें ताचीं सुत्रां घेवन सर्गीच्या बापाक विस्वासान करुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय ताच्या मुखार दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां दायबीन करून घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकतांव. तर आमकां आमचे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दुर्तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो शेतां राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवा शिडी संवसाराचे पाप काडती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या देवाचे पितो जेवण म्हाका फावना पूण तुजे कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा सर्गीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. आतां करुणायेन आमची काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येतलो तेन्ना
पेटलोल्यो दिवट्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आयज मिसाची भेट समरुमलेल्या पाद्री लिनो देसा आनी बलिदानांत वांटो घेतलेल्या यादनिकांक आमचे दिनवास. तशेंच आमचे दिनवास कामोर्ली सालसेट हांगासरल्या फिरगोसकारांक. आमचे खेरीत दिनवास आमच्या गायन पंगडाक. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी. सकाळीं 6 वाजता, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिशीन जातले. आयज 11 वरांच्या मिसाचेर भोवमानेस्त मेल्कम सिक्वेरा अमरावती डायसिसीचो बिस्प येजमानपण चलयतलो. मोगाळ भावा भयणींनो चोत्राय दवरची. फाल्यां परवां डिसेंबराचे 26 आनी 27 फकत व्हीलचेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो, पूण उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 उमो घेवंक वचपाची गेट सांजेच्या 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचें दोबाजीक मीस आमी समोरुमतले. आमचे आर्चबिस्प भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव मिसाचेर येजमानपण चलयतले. 25 नातालांच्या दिसा सकाळीं मिसांचो वेळ ह्या दिसांनी आमची मिसां जातात तेच परी आसतलो. 25 दनपारां 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतलें. On the 25th December, there will be a mass in Hindi at 12:15 p.m. चोत्रायदोची फाल्यां दिसा 24 सांजे तशेंच 25 आख्या दिसाक कुमसारां तशें कावन्सिलींग आसचें ना. डिसेंबराचे 26 तावन कुमसारां तशेंच कावन्सिलींग सुरू जातलें. कुमसारां 26 6:30 ते 12 मेरेन आसतली आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. डिसेंबराचे 27 कुमसारां सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. निमाणो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचेय सवें आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागिवोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं सांगाता म्हणया. बागिवोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक तीन वाजता आनी आतां आमचेच पासो तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोंतेन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटां. आमेन.